एक आसा की दक्षिण गोंयचे, कारण एक वटेच्यान विक्रमी जैत आनी दुसरे वटेच्यान दक्षिण गोंयांतलो सारको 13,000च्या फरकान जाल्लो या पराभव, जातूंत भितर पक्षाकय मातशी निर्शेणी आयली. कितें जालें दक्षिण गोंयांत, कारण तुमच्या अनुभवाक लागून विचारता, तुमचो असेसमेंट कितें? आणि खंय कमी पडला हे अजून आमी बसूना, परंतु आमी जरी सीट हारले पण आमी खूब वटेच्यान गेन केल्ले आसा की आमचे मताची संख्या वाडल्या आणि नवो कॅन्डिडेट असून तांणी ज्या पद्दतीन हातून उज्यान उडी घेतल्या भशेन उडी घेतली, भरपूर काम केलें, कार्यकर्त्यांनी काम केलें. पण काही फॅक्टर जे आमकां काही नडले आनी ते हातूंतल्यान जीत मेळपाची, कारण ही तशी कठीण नाशिल्ली. 1999 ज्या वेळी भारतीय जनता पक्ष येदीशी आशिल्ली त्या वेळी आमी तो सीट जिखलो. जिखलो म्हणजे लोकांनी आमकां जिखून दिलो. 2014 परत एकदां निवडून येले ना अशें ना, निवडून येवना अशें ना, पण ह्या वेळाचेर कितें हे सगळें हातूंतल्यान जालें हाचेर आमी अजून विचार करूना. ताचेर आमी बसतले आनी फुडली स्ट्रॅटेजी जातली, आमी लढत रावतले. आशा आसा लोक फुडल्या वेळाचेर भारतीय जनता पक्षाक तोय सीट परत एकदां तिसऱ्यांदा निवडून दितले.